सर्व्हिसच्या वतीन आज इनॉग्रेट जावपी हेल्थ सेंटर रायबंद्रा हाचे ह्या सुवाळ्याक जे गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंतीच्या निमित्तान खास करून बाबुशान 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीच्या दिसा हो कार्यक्रम आमी हांगा करूया. म्हाका दिसता सत्य, अहिंसा आणि सर्वधर्म समभाव ह्या भावनेचेर महात्मा गांधीजीचे विचार आशिल्ले तेच विचार फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या आणि आयज त्याच बऱ्या दिसा गांधी जयंतीच्या दिसा आमी हे उक्तावण करता. म्हजे बरोबर हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा, MLA बाबूश मोन्सेरात, त्याच बरोबर हेल्थ डिपार्टमेंटाचो इनचार्ज डायरेक्टर एंड ऑल स्टाफ, त्या बरोबर हांगासर फादर आणि बाकीचे सगळे समेत कावन्सिलर आणि सगळे जाण हांव आज सगळ्या जाणांक गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंतीच्या ह्या बऱ्या दिसा परबी दिता. आणि बाबुशान ह्या लोकांची डिमांड आशिल्ली हांगासर प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचें, त्या निमित्तान आमी हेल्थ सेंटर इन्क्लुडींग फर्स्ट हेल्थ सेंटर जशें विश्वजितान सांगलें विथ इज इंटिग्रेटेड विथ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, डेंटल कॉलेज एंड गोवा मेडिकल कॉलेज. दिस विल बी द फर्स्ट हेल्थ सेंटर इन द स्टेट ऑफ गोवा which is integrated with all three, with all the services available, STEMI 24/7, any cardiac emergency available actually, including the 108 ambulance ही बी हांगासर आसतली. म्हाका दिसता ह्या परिसरांतल्या लोकांक खूब बरी सर्विसीस आमच्या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसांतल्या वयल्यान निश्चितच मेळटली. आणि वेगवेगळ्या जाग्यार गोंयांत अशा पद्दतीच्यो स्टॅमीच्यो सर्विसीस आमी अवेलेबल करून दिल्या. थोड्याच दिसा भितर आमी टेलिमेडिसीन सर्विसीस इन अंडर द लिडरशीप ऑफ विश्वजीत राणे इन हेल्थ डिपार्टमेंट आमी टेलिमेडिसीन सर्विसीस गोंयांत सुरू करता, जेणे करून गोंयांतलो सगळ्या लोकांक हे गोवा मेडिकल कॉलेजीस आसतले किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयचें पडटा, अर्द्या अदीक लोकांक वचपाचें बंद जातलें. दे कॅन टेक द टेली कन्सल्टेशन विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज विथ इज द अपेक्स हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट. आणि निश्चितच म्हणजे कोविडांतल्या काळात आमी म्हणटात की लोक हॉस्पिटला कडेन वचपाचो कमी जावपाक जाय. टेलिमेडिसिन्स ह्या सर्विसीस जाता उपरांत हाफ द पीपल हांकां हॉस्पिटलान येवचें पडचें ना. म्हाका दिसता अशा बऱ्या पद्दतीची सर्वीस ताच्या लिडरशिपीच्या सकयल बांबोळेच्या अपेक्स हॉस्पिटलांतल्यान आमी सुरू करता. ती लोकांक खूब खूब फायदेशीर ठरतली. अशा पद्दतीन गोंय सरकार हें तिजें हेल्थ फॉर ऑल ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल आमी सगळ्या जाणांक बरी जे आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग वन्स अगेन फॉर द विश्वजीत एंड हिज एंटायर टीम फॉर द पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट विथ अ सेपरेट सेल ही हॅज स्टार्टेड इन द गोवा मेडिकल कॉलेज. एट प्रेजेंट एनी कन्सल्टेशन ऑफ द पोस्ट कोविड जी कॉम्प्लिकेशन्स जाता ते ट्रीट करपा खातीर आमी थंय जो सेल सुरू केला तेय बी लोकांक बऱ्यांतलो बरो तेजो फायदो जातलो. म्हाका दिसता निश्चितच आतां पोस्ट कोविडाच्या उपरांत कितेंय जी कॉम्प्लिकेशन्स जाता ती आमी इजिली घेवची न्ही. ताच्या खातीर परत एकदा आमची इन्वेस्टिगेशन्स आसतली, बाकी कितें करचें पडटा तें निश्चितच आमी सगळ्यांनी करचें. गोंय सरकार आरोग्याच्या बाबतींत व्हेरी सिरियसली लोकांच्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक दिवपाक पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ईच विलेजींनी आमी व्हेरी सिरियसली काम करता. निश्चितच म्हाका दिसता हें सगळ्यांच्या पर्यंत पावचें. हांगासल्या रायबंद्रांतल्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सर्विसीस ह्या हेल्थ सेंटरच्या वतीन मेळटल्यो. निश्चितच आमचो एंटायर स्टाफ हांगासरलो इनचार्ज आनी बाकीचे सगळे 24/7 सर्विसीस ज्यो आसा ह्या लोकांक दितले. हांव परत एकदां तुमकां बाबुशान ठरयलें की एकदांचें हेल्थ सेंटर रायबंद्रा जावपाक जाय आनी तेणी म्हणटा तशें तो एकदां जर ठरयत जाल्यार ते फाटीक लागून करून घेता म्हणटा तशें. आनी इट इज ट्रू ताणें तें फाटीक लागून एकदांचें करून घेतलें. हांव तेजेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता, कारण लोकां खातीर सातत्यान कितें तरी करीत रावप हो तेजो स्वभाव आसा आनी खंयसरूच म्हणजे तो त्या बाबतींत कमी पडना. वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेशन फॉर हिम and his entire team also who is continuously following this with me with health minister, and today at last we have inaugurated. त्याबद्दल खूप खूप सगळ्या जणांक शुभेच्छा दिता. देव बरें. सोपोनी इतकी गडबड करू नका. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, today we are very happy. The Raibonkas are very happy to have a beautiful